हें घातली जाल्यार हें काडपाचें मागीर तेल घालपाचें वत घालपाचें. ही गाठ आसा पळय त्या गाठी लागून तेल रावता नाल्यार पासता. ओके. खंय आसता घाट ती? ही बी कडेन आसा. ही गाठ आसता न्ही? म्हणजे हाची सकल तेल सकल जावन तेल हांगा उरता. हें आपलें बुराक मारला पळय हय. आमचें करता. ओके. ही अशीच निवड नाडप. दिश्ट पडटा पळय सारकी हय. गाठ सारकी दिश्ट पडटा. बरोबर. आनी ही अशें मेळटा न्हू सगळें?
तुमचे नाव सांगा. माझे नाव केशव पाटील. हा पैंगीण हा कामणे गोवा. ओके. आणि आयज तुमच्या हांगा जी दिवजां जाता न्ही तेची कितें अशी खासियत आनी कित्याक ती फामाद आसा अशी? फामाद म्हणल्यार आमकां सारकी तरी कांय खबर ना. जवळ जवळ म्हाका दिसता 400 वर्सां तरी जातली हें सगळें चालू आसा. जशें तरी आमगेले जाणटेले करताले तशें ती पुरवण आमी तुगेली आमी आतां करता. एक हाजे फुडें आमचे भुरगे बी तशें करता न्ही. आतां जी तुमी दिवजां लायला ती पळयला कशें भुरग्यांचे लायलात जाणटे लग्न जाता तांचे नंतर मागीर आंकवार भुरग्यांचे नंतर मागीर ते सवाशिणी हे सगळे तेन तुगे खेर मारता सगळें हे जवळ जवळ तुगेले चालू आसल्यार म्हाका दिसता 400 वर्स तरी जातले अशें कांय अंदाज आमचो. 400 वर्साची परंपरा आसपास जी तुमकां खबर आसा? खबर आसा म्हणल्यार कितें आमकां आज सांगतालो बायलो बापूय सांगतालो. जाल्यार त्या वेळाचेर ती कितले वर्स आशिल्ले ते आमी ती सारकी सांगपाक शकना. ओके. आनीक दुसरी गजाल म्हणल्यार ही तुगेली हांगा देव स्थापन जावपाक अशें आमकां जाणटेले सांगताले की हांगच्यान लोक आमगेले हांगा केप्यां गेले केपें कुडतरी. ओके. जाल्यार ते आमचे हांगा देवाचे लोक आशिल्ले पळय त्या देवाक तो शिष्य आनी अजून आमी कुलदेव म्हण तो मानता. तेन्ना तुगेले आज जी जात्रा थंय जाता पळय तशेंच आमचे लोक हांगाच्यान थंय गेले. आनी कितें जालें
आमी वचचे पयलीं ताणें थंय पुजा केली म्हणजे आमगे लोकांक कितें जालें की कितें तरी केलें मात तशें आमी कमी पडलें काय कितें खंय तरी कमी पडलें काय आमकां थंय सोडलो अशें तांचें कितें वादावाद कितें तरी जावं शकता आनी थंयच्यान ते येत ना ह्या गांवांत गेली ते नुवेली हें नासलें पळय ते तुगे तातूंत पेटन घेवन तुगे वाद पेटन घेवन आयले आनीक ताजे नंतर ते खंय तुगेले हांगा पावता पावता तुगेले उजवाड ते वाद तुमी हांगा दवरली आनी तेन्ना सावन तुगेले तो देव आमी तुगेलो आज तुगे स्थापन करता आज तुगे पारंपारीक ते चालू आसा आज आतां हाजे फुडें एक आमची जात्रा जाता ती शिगम्याची जात्रा शिगम्याची जात्रा म्हणल्यार तुगेले थंय दिसता ती तुगेले दिवजां माथ्या वयली आसता म्हणजे फाटी कडेन आसता पळय तशी आसता पळय आज जी जाता पळय ती दिवजां हांगा म्हाका दिसता गोंयांत खंय तरी ना खंयच ना अशें काय दिसता अशें एक हें आसा ओके म्हणजे तुमचो हो पागी समाज न्ही समाज म्हणल्यार सगळे समाज पागी न्ही समाजा भितर कितें वेगळो खेळटा म्हणजे थोडेच घराबे कशे थोड्या म्हणल्यार एक सादारण 60-65 सुमार घर आसा ह्या देवाचे ओके बाकी समाज आसता बाकी देवाचे आसता सो मागीर कितली अशी जोडवी हांगा पेट्टा आयच्या दिसा आयच्या दिसा जवळ जवळ 30-33 अशी लागीं लागीं 40 आसतली आमचे यादीक म्हाजी यादीक तेन्ना हांव तुगे ल्हान अशें पळय म्हाका तुगे 17 दिवस पेटीची खबरां 17 दिवजां 17 आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता मेंबर 63 मेंबर आसा आतां वाडल्या आनी म्हणल्यार 63 तुगे तुजी आसतली आनीक वाडटली सो तुमची ही अशे तरेची गोंयान म्हाका दिसता एकमेव तुमचे हांगा जाता आनी खंय जायना ओके आनी कितें अशें कार्यक्रम बी आयचे अशें दिसता आसता काय फक्त दिवजां आनी पुजा जाल्ली आतां इशू आनी पावले आसता च्या पाणी जशें शिवमान सांगलें पळय न्ही हय थंयच्यान जात्रे दिसान येताले वाट गेलेली हांगा पडिल्ली ते आमकां ती ताणी सांगलां आनी जाणटेले ते खंय म्हणटा ते तशें आसतलें तें आनी अशें म्हणटा की फुडें की खंय आमी प्रसाद लायलो प्रसाद म्हणटात म्हणजे कॉल म्हणटात आमी प्रसाद म्हणटात तेजें म्हणलें की देवजां म्हण तीच करची पडटली तुमकां म्हणून अशें सांगलें म्हणटा म्हणजे आयज तशें कित्याची सर ती आमी इंग्लिशीन कॅक्टस म्हणटात किंवा निवेलकांनी म्हणटात आनी ती युनीक न्ही एज्युकेशन नात ती अशें जाल्यार खूब वर्सां जालीं न्ही हें वेगळें म्हणून आमकांच खबर नाशिल्लें अशें जालें तें सो आतां तुमकां कळ्ळें की हें कितें युनीक आहा म्हणून अशें जालें आनीक न्ही आमचे मूळ आमी थंय विसरून म्हणजे खूब जाणांक खबर सुद्दां नाशिल्लें आमगे देवूळ थंय आहा म्हणून फाल्यां खूब लक्षांत आयलें आमी पयलीं थंय आसा खंय सर तें केंप्यां कडेन गुडी पारोडा मूळ आमी कुडतरचे थंयच्यान तें ब्रिटिशांच्या काळार भाटापाटीच्या काळार ते थंय आयले आनी आमगे कितें केलें खबर सांगून ते मागीर हांगा पावले म्हणजे आमी मागीर ते थंय गेले केन्ना आमी वर्सा एक पाटी कुल्लार एक खंय ती गुडी पारोडा गुडी पारोडा पावस पडून मोठ्ठे बरें बट ते कुडतरी म्हणटा थंय अजून तुमचो देव आसा देव आसा मूळ थंयच न्ही तें ल्हान आसा आतां पयलींच्या हितून ना पयलीं भव्य अशी म्हणटात पण ते तळी बिळी सगळें आसात आमचे लोक ते वचून येतात केन्नाय येस सो अशे तरेन हो तुमचो वार्षिक हें जाता म्हणजे खंयचेच जे धागोलो आहा पळय ते सोडले ना म्हणून नाल्ल सोडली ना खंयचे उशिरा कळ्ळें आमचे ते या म्हणून पण आतां लोक वचपाक लागलात ओके ते आमकां खूब रेस्पेक्ट दितात थंय खंयतरी बी हॅपी आसता अशें म्हणजे देव सोडत आयला एक वेगळ्या पडटा सो हांगा ते आतां जाता न्ही दिवजां तेतून गोंयचेच लोक वांटेकार जाता काय तुमचे आनी खंय आमचेच खंय पावसाळ्यात म्हणजे खंय खंय ते भाटापाटी वेळाचेर ते खंय पावसान गेल्ले पळय ते त्या वाटेन चुरले कांयच खबर ना देव खंय म्हणल्यार आतां कळटा सोलच आयला म्हणून अशें जालां तें आनी आमी कशें आसता आमी कितें आयले न्ही अशें आनी देवाक विचारतात आनी येतात आनी सगळें आयल्यार देव व्हडला तरी येस एक घरावो तो व्हडलो तो आमकां मेळटा वर्सां दोन फावटी मेळटा एक व्हडलें आमकां ओके